Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आमची भारतीय जनता पार्टी केंद्र तसे गोंयांत 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल हो असे आमचो एक 15 वरांचो कार्यक्रम आम्ही ऑर्गनायज केल्लो आसा। त्या निमतान आयजचो जो विषय आसा गरीब कल्याण अन्न योजना, ह्या निमतान आयज आमचो अवेअरनेस देशभर तसोच गोंयभर आमच्या मंडळाच्या स्तरार तसेच आमदार मंत्री आमचे झेडपी मंडळाचे कार्यकर्ते सगळे प्रत्येक जण आमच्या रेशन शॉपार दुकानदार आमचे फेअर प्राइस शॉपाचेर वचून प्रत्येक फेअर प्राइस शॉप ओनर्सांक तशेंच आमचे बेनिफिशरीज जे कोण पळय ती स्किमीचो आता फायदो घेतात तांकां आयज आमी तांचो अवेअरनेस करपाक लागून सुरू जाल्लो आयच्यान 6 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दीस जालो आणि त्या निमतान भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या भारतभर तसेच गोंयांत 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल पर्यंत सामाजिक न्याय पंधरवडा म्हणून साजरो करपाचें ठरयलां। ह्या सामाजिक न्याय पंधरवड्यात पंतप्रधान मोदी हांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टी ज्यो दलितां खातीर दलित समाज, गरीब आसा, शोषित समाज ह्या सगळ्या खातीर ज्यो सामाजिक योजना लागू केल्या म्हणजे तातूंत हर घर नल से जल म्हणा, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना म्हणजे घराघरांत लायट दिवपाची योजना अश्यो ज्यो वेगवेगळ्यो योजना पळय केल्या त्या संबंधी जे घटक आसात तांचे भितर आनी जनते भितर अवेअरनेस करपा खातीर हो पंधरवडो आमी साजरो करता।